भारतीय जनता पार्टीचे सरकार आशिल्ल्या राज्यांनीच पेट्रोल आणि डिझेलाचे दर उणे आसात। हेर बाकीच्या राज्यांनी हे दर आसा तसेच आसात। भाजपाचो गोंय प्रदेश अध्यक्ष सदानंद तनावडेन सांगले। पेट्रोल आणि डिझेलाचे मोल देंवयिल्ल्यान सरकाराची 1 लाख कोटी रुपयांची येणावळ देंवली। कोरोनाच्या काळात वासीन निर्मिती खातीर कोट्यांनी रुपयांचो खर्च सरकाराक सोंसचो पडलो। तातूंत आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे मोल वाडिल्ले आसतना पेट्रोल आणि डिझेलाचे मोल देंवयिल्ल्यान केंद्राचे अभिनंदन करपाक जाय, अशें तानावडेचे म्हणणे। स्ट्रॅटजी वगैरे न्ही कशें आसता, गोंयच्या हातूंतल्यान आमी एज अ ऑर्गनायजेशन म्हणून आमची कितें तयारी आसा, आमी सदोदीत आमच्या ऑर्गनायजेशनच्या बूथ कमिटी आसात, इतर कमिटी आसात, येणाऱ्या दिसांनी वेगवेगळे कार्यक्रम आमी कितें करपाचे आसा ह्या संदर्भातली माहिती जी आसा संघटन म्हणून त्याच्या संदर्भात आमी कितें प्रिपरेशन आहे आमी तांकां सांगतले आनी एकंदर सरकार म्हणून कितें कार्यक्रम चालू आसा ह्या संदर्भातली माहिती मुख्यमंत्री दितले। आता पळय ते तो मुद्दो काय हांव कितें ते दीस आसतात न्ही, दीस इज सिरियस तें आसा तेंचे खातीर कशें जातलें तें इट इज ऑलवेज। आतां ज्या वेळार तेंचे कडेन स्टॉक आसता आनी सडनली वाडले जाल्यार मागीर कितें करता, स्टॉक टॅक्स रिड्यूस केल्या तांकां नुकसाण जावचें ना, ती तांकां काय नुकसाण ना खंय टॅक्स रिड्यूस केला तांकां काय नुकसान ना, तेजे टॅक्स ना तेजे टॅक्स पे करतले तांकां काय प्रॉब्लम। अरे पण 100 सिटली 7 वयल्यान 100 सकयल आयली न्ही रे, लोकांची तीच अपेक्षा आसता न्ही रे। फाल्यां ना रे कितलें तशें हे पळय हातूंतल्यान तुका सांगलें 11 रुपीज कमी जाले न्ही रे, तेचेर 17 रुपया पॉयंट म्हणजे 18 रुपया कमी जाले न्ही, जालें न्ही। लिडर ऑफ ऑपोजिशन तर आदले दीस वेगळें उलयतलो, दुसरे दीस मागीर परत त्यांनी उलयलें हें जालें आतां आनी बाकीचें हें जावं त्यामुळे ताका उलोवपाक खूब वाटो आसतात, ताका कांय हें ना। कमी जालें न्ही, आमकां एकदां ऑकवर्ड जातालो प्रश्न तुमी विचारतकच आमी आन्सर दिवपाक अडचण जातली। आज आमी म्हणून तर आमी तुमच्या समोर आज सांगतात न्ही, अभिनंदन करता सरकारचें आनी तुमी ज्या तरेन करूं जाय त्या तरेन म्हाका दिसता तुमी पब्लिसिटी दिवनात, तुमी आमच्या माध्यमांतल्यान दिवची अशी अपेक्षा। आतां पळय इंटरनॅशनलाक जर आनी देंवले जाल्यार हें सरकारान आपण बेर केलो न्ही टॅक्स आनी देंवयले, फाल्यां मार्केटान इंटरनॅशनल मार्केटान देंवले जाल्यार आनी देंवतले। तूं पळय फायनली कशें आसा, तुका उलोवपाक सगळे गोश्टी आसा न्ही, फायनली इलेक्शन आसतलें बाकीचें सगळें, पण केलें न्ही, केलें म्हत्वाचें। तुका दिसाक चड 2 लिटर लागता आसतलें म्हणजे 25 रुपया सेव जाले न्ही रे तुजें, तुवें तशें करूं जाय। आतां पळय हें अशें आसना, कारण उलोवपाक सगळें आसा, पण एक वस्तुस्थिती आसा, केलें न्ही तें वी हॅव टू एक्सेप्ट इट, केलें ताका लागून अभिनंदन डेफिनेटली आसा अभिनंदन। अरे दीस इज अ सिच्युएशन पळय मरे, ही जी वॅक्सिनेशनां जी दिली पळय ताका कितलो करोडांनी खर्च आयलो न्ही रे, अब्ज मागीर ना तुका हांव सांगता कितें, इतलें आसून सुद्दां हें कमी करून तेंच्यांनी 1 लाख कितलो 1 लाख कोटी कमी जालो न्ही रे, इनकम कमी जालो, तें बेर करप म्हणल्यार अभिनंदन करपाक जाय काय नाका तशें। गोवा 365 खातीर पणजेच्यान इर्शाद शेख।